नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोयच्या मायनिंग संकटाची केंद्राक पुराय कल्पना, परिस्थितीक जबाबदार सुप्रीम कोर्ट, खासदार, कायदेतज्ञांक घेवन कायदेशीर मार्ग काडपाचे यत्न, प्रधानमंत्र्याची गोयच्या बीजेपी वाल्यांक व्हिडिओ जाप। मायनिंग सुरू करूंक मोदी सरकार कायदो दुरुस्ती करचो ना, अध्यादेश काडचो ना वेल्यान सुप्रीम कोर्टान रिव्ह्यू घालात म्हणून गोय सरकाराक पत्र। बीजेपीन झाकिल्लो कोमो काँग्रेसीन सोडलो वाऱ्यार। आदलो आमदार सुभाष शिरोडकाराची ईडीसी चेअरमॅन पदाचो राजीनामो, कारण वेंचणुकेचे राजीनाम्याचेर सरकाराचो निर्णय ना, पोटवेंचणुकेत सरकार पक्षातूच कोफुजामा, सुभाष फिर्योज। पीडब्ल्यूडी रेग्युलरायज करिना म्हणून निमाणे कामगार पावले सुदिनाच्या घरा, बांदोड्या मोर्चा, इलेक्शन कोड लागच्या पयलीं फायल करून घेता, सुरिदान धुकल्ले मुख्यमंत्र्याचेर। आनी देवाची साथ आनी प्लाझाच्या गोलाक लागून जैत म्हणटा चर्चिलाचो कोच पॅट्रिक गिगू, पालांकान केले फॅन क्लबाचे लॉन्चिंग। गोयचे मायनिंग संकटाची कल्पना खंय केंद्राक आसा, परिस्थितीक जबाबदार सुप्रीम कोर्ट, खासदार, कायदेतज्ञांक घेवन केंद्राच्या कायदेशीर मार्ग काडपाचे यत्न चल्ल्यात म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची गोंयकारांक व्हिडिओ जाप। आयतारा महाराष्ट्र, कर्नाटकांतल्या कांय लोकसभा मतदारसंघाबरोबर दक्षिण गोंयच्या कार्यकर्त्यांक मोदी सरांचे व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर बौद्धिक जाले। गोंयच्या बीजेपी वाल्यांनी विशय काडचे पयलींच ताणें आपूण जावन म्हणून जाप दिली। प्रधानमंत्री मोदी सध्या देशभरातल्या बीजेपी कार्यकर्त्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करून तांकां लोकसभेच्या प्रचारांची आणि विरोधकां आड बौद्धिका दिता। आयतारा दक्षिण गोंयच्या बीजेपी कार्यकर्त्यांबरोबर कोल्हापूर, सातारा, मडा आनी हाटकणंगलेच्या कार्यकर्त्यांक मोदी सरांचे बौद्धिक जाले। मडगांवां बड्ड्या मल्टीपर्पज ग्राउंडार बौद्धिकाची मोठी जय्यत तयारी। गोंयची पाळी आयली तेन्ना एके बायल कार्यकर्तेन फाटल्या 5 वर्सांचे उदरगतीचेर मोदी सराक प्रश्न घालो आनी मोदी सरान जाप सुरू केली ती मायनिंगा वयल्यान। सगळें सुप्रीम कोर्टाचेर धुकलून चल्लां। मेरे परम मित्र, आप बैठे, बसा, शैला जी बैठिए। मैं सबसे पहले तो मेरे परम मित्र और गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और एक प्रकार से आधुनिक गोवा बनाने के आर्किटेक्ट ऐसे मेरे मित्र मनोहर जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, इसके लिए प्रार्थना करता हूं। और इस स्थिति में भी जिस प्रकार से वो काम करते हैं, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए मनोहर जी का ये जो जज्बा है काम करने के लिए, उनकी जो एक धगस है, वो सचमुच में प्रेरणा देने वाली है। के अनुसार पिछले 5 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है? साथियों, मैं आपके सवाल शैला जी ने जो पूछा है उसका तो जवाब दूंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं जब गोवा के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं जरूर एक बात करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि माइनिंग के बारे में गोवा में काफी चिंता है और चिंता बहुत स्वाभाविक है। हम रास्ते ढूंढने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे दोनों गोवा के सांसद इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इस विषय के जानकार लोगों से बातचीत हो रही है। गरीब की रोटी को कैसे बचाया जा सके, उसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं। क्या आपको मालूम है, संकट पैदा हुआ सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि उसमें से कैसे रास्ते निकले, क्योंकि गोवा की पूरी अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु में हजारों लोगों को रोजी रोटी देने में ये माइनिंग का बहुत बड़ा काम है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी न्यायिक प्रयास किए जा सकते हैं करने में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। गोवा का विकास, गोवा के गरीब की चिंता, ये हम सब की चिंता है। आता खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांचें हय साहेबा।
आणि आज स्वतः जेन्ना कार्यकर्त्यांक सांगपाचें आशिल्लें ते पयलींच मायनिंगाचो विशय घेतलो. म्हणजे ताका सगळो विशय खबर आसा आणि जेन्ना ताका विशय खबर आसा म्हाका खबर आसा तो ताका तोडगो काडटलो. So the Honorable Prime Minister, before he could answer the question, he himself on his own, he has assured the people of Goa and more particularly the mining dependents that the mining sector basically is because the livelihood as well as the revenue of the state is also dependent on the mining, and so therefore he has said that the government will come out with a solution. I am quite hopeful and sure and confident. मायनिंगाचेर कायदेशीर उपाय काडटले म्हूण वर्स जालें गोंयकार बीजेपी वाल्या कडच्यान आयकतात. लिजां स्क्रॅप केल्ल्यान फाटल्या फेब्रेरांत गोंयचें मायनिंग बंद जाल्लें. उपरांत फाटले वर्सभर गोंयची आमदार, मंत्री, खासदार आनी मायनिंग फ्रंटाची शिश्टमंडळां दिल्लीचे हुमरे झरयतात. दिल्ली धरणें धरून जालें. प्रधानमंत्र्याची सादी गाठ भेट सुद्दां ना. आनी आतां वर्सां उपरांत मोदी सरांची गोंयकाराक ही जाप. ह्या जापेन मायनिंग डिपेंडंटाचें समाधान जालां काय ना तें येता त्या इलेक्शनाकूच कळपाचें. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान भिमा पाटील. गोंयांत मायनिंग सुरू करूंक मोदी सरकार कायद्यात दुरुस्ती करूंक तयार ना. लिजांच्या मालकीची मुजत वाडोवंक सरकार अध्यादेशूय काडचो ना. गोंय सरकाराक केंद्राकडच्यान तशेंच पीएमओंतल्यान खंय पत्र आयलां. तातूंत ही गजाल नमूद केल्या म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीशान बीजेपीन झाकिल्लो कोमो वाऱ्यार सोडलो. वेल्यान गोंय सरकाराक खंय जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्टान रिव्ह्यू वाचात म्हूण सल्लो. 2 लेटरां गोंय सरकाराक आयिल्लीं आसा. एक मायन्स मिनिस्ट्रीन आनी एक पीएमओच्या ऑफिसान. आनी हो सरकार दडपण करता, सगळे कश्ट करता की ती लेटरां दोनूय दाबून दवरपाक. हें लेटर अशें म्हणटा, हें जें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां, केंद्र सरकार एक्ट अमेंड करपाक ते तयार ना, ऑर्डिनन्सूय ते काडपाक मेळना. आनी तेन्ना ते एडवायज करतात गोवा गव्हर्मेंटाक की तुमी रिव्ह्यू पिटिशन फायल करा. गोंयच्या एकाय फुडाऱ्याक खंय मोदी किंमत दिना. गोंयच्या एकूय लिडराक प्रायम मिनिस्टराची काडीची किंमत ना. गोंयचो मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, 2 खासदार, आख्खे मंत्रिमंडळ, सगळे अलायन्स पार्टनर्स 11 म्हयने जाले लोकांक फटयतात की आमी प्रायम मिनिस्टर मेळटले, प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट मागला म्हणून. हे 11 म्हयने मायनिंग प्रश्न सोडोवपाचो सोड, प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाक हांकां अपयश येयलां. म्हणजे हे सगळे एक्सपोज जातात. आनी जे अलायन्स पार्टनर आसात की आमी मायनिंग स्टार्ट करना जाल्यार मागीर रिजायन जातले, सपोर्ट करतले, विड्रॉ करतले, ह्यो ते फक्त काणयो. आतां हें जायना म्हणून कळ्ळां. हे सगळे अलायन्स पार्टनरांनी ताबडतोब सपोर्ट विड्रॉ करून दाखयात आतां न्ही. आतां क्लियर जाल्लें आसा. लेटर आउट कराक घाला दबाव सरकाराचेर की तुमी लेटरां जी आयिल्लीं आसा की कित्याक दाबून दवरता काय म्हणून. गोंयचे मिनेर करतात ती मागणी सारकी न्ही. ती कायद्यात आनी सुप्रीम कोर्टाचे आदेशाचे चौकटीतूय बसना. गोंय सरकार आनी मिनेरांनी जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्टात वचचें म्हूण केंद्रीय मायन्स सचिवान मायन्स मंत्रालयाक दिल्लो सल्लो प्रुडंटान 19 नोव्हेंबराक खासा रिपोर्टा वरवीं एक्सपोज केल्लो. खबर दिल्लीचे नॅशनल मिडियांतल्यान लीक जाल्ली. बीजेपीन झाकिल्लो हो कोमो आतां इलेक्शन लागीं येता तशें 2-1 म्हयन्यांनी वाऱ्यार सोडला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. हालींच काँग्रेसींतल्यान बीजेपीक आयिल्ल्या सुभाष शिरोडकारान निमाणे ईडीसीचे चेअरमॅनशिपाचोय राजिनामो दिला. सुत्रां सांगता ते प्रमाण बीजेपीन दिल्ले उतरा प्रमाण गजाली फुडें वचनात. बीजेपीच्या कारभाराक विटून सुभाषाक हो निर्णय घेवचो पडलो. मात राजिनाम्यांत वेंचणुकेचें कारण दिलां. सरकारान अजून तरी ताचो राजिनामो स्विकारिल्लो ना. युती पक्ष आनी मगो शिरोडा वेंचणुकेंत देंवता म्हणून सुभाष चड चाळवला. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जावंक भाजपान शिरोडेचो काँग्रेस आमदार सुभाष शिरोडकार आनी मांद्रेच्या दयानंद सोपटेक फोडून बीजेपी धाडले. मात गजाली फावो तश्यो फुडें वचनाशिल्ल्यान सुभाष चाळवला. सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण ताणें ईडीसीच्या चेअरमॅन पदाचोय राजिनामो दिला. चेअरमॅनाची गाडी ताणें कचेरेंत पावयल्या. सुभाष शिरोडकाराचो ईडीसी अध्यक्षपदाचो राजिनामो. राजिनाम्यांत दिलां वेंचणुकेचें कारण. चेअरमॅनाची गाडी ताणें कचेरेंत पावयली. शुक्रारा ईडीसी बोर्ड बसकेक सुभाष नाशिल्लो. सुभाष ईडीसीचो अध्यक्ष जाल्ल्याक 2.5 म्हयने जाले.
सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण सुभाषाचे ईडीसीचो राजिनामो दिवपा फाटलें खरें कारण वेंचणूक न्ही. बीजेपीन दिल्ल्या उतरा प्रमाण गजाली फुडें वचना. युती पक्ष मगोच्या दिपकाचो शिरोडा प्रचाराक नेट. बीजेपीचो आदलो आमदार महादेव नायकाचेंय बंड. युती पक्ष आनी आदल्या आमदारांक बीजेपीन थारावपाचें आसलें. बीजेपीचे कोणूच आयकना. सुभाषाचेर सध्या पेज आयला. प्रदेश बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी सुभाषाक बाबा पुता करून जालो. पूण सुभाषाची सध्या धरल्यार चापता सोडल्यार पळटा अशी गत. सध्या तरी राजिनामो दिवन बीजेपीक पॅनीक केल्या. फुडें एके वटेन शिरोड्या मगो आनी बंडखोर म्हादेव जाल्यार मांद्र्या पार्सेकाराचे अपक्ष सिनाल. काठावयलें भोवमत सांबाळटा म्हणल्यार बीजेपीक खरस. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पीडब्ल्यूडी सोसायटीचे कामगार आयतारा पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदिनाक मेळपाक बानोड्या ताच्या घरा पावले. 2013 मंत्रिमंडळाच्या बसकेत ह्या कामगारांक रेग्युलरायज करपाचो खंय निर्णय जाल्लो. मात सरकारान उपरांत कांयच केलें ना. चडशे कामगार खंय 15 वर्सां वयर जाले कंत्राटाचेर आसात. वेंचणुकेची आचारसंहिता लागच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान फायल क्लियर करची म्हणून मागणी. फायल तयार करून त्यांनी पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक मार्क केली आणि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक मार्क करून परत ती पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी येयली आणि ते तेजी रिमार्क मारलो टू डिस्कस म्हणून. आणि 2 म्हयने जाले तरी डिस्कस कांयच करूं नाशिल्ले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक. ताका लागून डिस्कस जावना म्हणून आनी ताका आयज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे वर्कर आनी थोडे सगळे लागीं कोण आसा तांकां आपोवन आमी ताका विचारूंक गेल्ले की आमची फायल कित्याक धाडिना तुमी काय म्हणून. आतां सांगपाचें इतलेंच आसा की आमचे ऑलरेडी कॅबिनेटाक डिसिजन जाल्लें आसा आमकां घेवपा जाय म्हणून 2013 डिसिजन जाल्लें आसा की जशे पोस्ट क्रिएट जाता तशें आमकां घेवपा जाय म्हणून. सीएमान सुद्दां सायन मारलें आसा. हांवें मिडिया ऑलरेडी पयलीं दिल्लें आसा फाटल्या एक बसून. जशे पोस्ट क्रिएट तशें आमकां पीडब्ल्यूडी स्टाफ जे सोसायटी अंडर आहा टेम्पररी स्टेटसाचे आहा जितले 1200 सुमार सद्या उरल्या इतले स्टाफाक हांवें घेवपा जाय म्हणून आसा. आनी जो पर्यंत आमकां घेना तो पर्यंत पीडब्ल्यूडी पोस्टूच घेवपाना म्हणून आसा अशें बरयल्लें आहा. सीएमान सायन मारलें आहा. पूण आमचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आहा ते तशें कांयच ना म्हणटा. ताका व्हॅल्यूच ना म्हणून अशें सांगता आतां आमी भितर गेले तेन्ना. आनी आतां जे सादारण 2000 पोस्ट वेकंट आहा ते ह्या भुरग्यांक घालूंक सोदना. ते भायल्यान दुसरे भुरग्यांक घालूंक सोदता. आमचे पोटार लात मारून हे पोस्ट जे वेकंट आहा हे वेकंट पोस्टाचेर हे भुरग्यांचो सोसायटी अंडर आहा त्या भुरग्यांचो हक्क आसा. म्हाका 20 22 सगळे वयर 15 वर्सां सगळे वयर 15 वर्सां सकयल कोणूच ना. 25 वर्सां जाल्या 25 वर्सां आतां एकूच हे गव्हर्मेंटान कितें आमची पूण आमी एकूच आतां लास्ट सीएमाक रिक्वेस्ट करता तुमी एटलिस्ट कोड जावचे पयलीं कोड लागचे पयलीं आतां 2 म्हयने कॅबिनेटाक घालून आतां 2 म्हयने ऑलरेडी फायल पेंडींग उरल्या आमची रेग्युलेशनाची. एटलिस्ट आतां तरी कोड लागचे पयलीं हे भुरग्यांचें फायनल करचें अशें आमी मागता सीएमा कडेन. सीएमाक रिक्वेस्ट करता आमी आतां कित्याक सीएम आतां सद्या तरी तब्येत तरी मातशी तेजी इम्प्रूव जाता आनी आमचें एक लक्षांत घेवचें आमचेर एक उपकार करचो सीएमा कडेन. हें मिडिया थ्रू आमी मागता तेंचे कडेन. तुमी सीएमाक मेळपाचें एकूच रिक्वेस्ट करता सीएमा एकूच रिक्वेस्ट करता की आमची बिफोर कोड कितें तें तुमी बेगीन फायनल करून घेवचें. सुदीन म्हणटा येता ते मंत्रिमंडळाच्या बसकेन मुख्यमंत्र्या कडच्यान फायल पास करूंक घेवंक मेळटा जाल्यार पळयता. मान्यता मुख्यमंत्र्यांनी तांचे बरोबर डिस्कशन जाल्लें तेन्नाच केल्ली. आतां जी फायल आमची कॅबिनेटाक येवपाक जाय ती फायल खंय आसा ही चवकशी करपा खातीर आयिल्ली आसा. आनी म्हजे म्हायती प्रमाणे ही फायल ऑलरेडी कॅबिनेटाक मुख्यमंत्र्या कडेन जावन ती एफडीक वतली आनी एफडीन पास केल्या नंतर तिचो कॅबिनेट नोट जातलो आनी कॅबिनेट नोट येता त्या कॅबिनेटाक येतली. पूण 7th पेचे जे एश्युरन्स तांकां मुख्यमंत्र्यान दिलां ते येता ते कॅबिनेटाक हाडपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वेळणा शेतकार फाटली कितलीशीच वर्सां जाली काळंगाचें पीक घेतात. मात हालींच्या दिसांनी उदकाच्या कटकटीक लागून काळंगाचें पीक कमी येवंक लागलां. पिकयल्लीं काळंगां विकपूय सारकी मार्केट सुवात ना. सरकारान मार्केटिंग फेडरेशनाची आनी उदकाची वेवस्था करपी म्हणून वेळणेचे हे शेतकार मागतात. आमकां जाय त्यो फेसिलिटी आहा म्हूण सांगता गव्हर्मेंट आमगे की फेसिलिटी म्हण आमी कितले प्रपोजल घायले वेन्ना इरिगेशन प्रोजेक्ट घायलो आमी पयलो अजून कितले पाड आमी अप्रोच केलें कांय जायना तेचेर.
रिवर्साल टू बी डिस्टिलेटींग हो रिवर्साल पड आहा तो डिस्टिलेट करपाक ओवरफ्लो रिवर्स 2 नंबर्स आहाय आमगेले त्या दोगून प्रपोजल घालून गायलोले आमी बांदारास 9 नंबर्स टू बी रिपेर्ड बांदारास 36 नंबर्स न्यू आमी हें केलोले सांगलोले तांकां ते अजून कांयच ना इलेक्ट्रिसिटी एंटायर रिवर्स बॉर्डर्स टू बी पम्प्ड हावजीस आमकां जाय तर आसून टील नाव वी हॅव नॉट गॉट एनीथींग आमगेले त्या सिजनाक आमगे सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाय हाडलोलो आनी तेणें आमकां सांगलोलें की आमचो वेपार इंकपाक झिगझॅग रस्तो करून दित म्हूण तरूय आसतना अजून पासून तो रस्तो जालो ना हांव सरा लागीं मागता आमकां बेगीन हो रस्तो करून आमचो वेपार इंकूंक दिवचो म्हूण आनी हॉर्टिकल्चरा तेणी तांकां कॉन्टेक्ट करून दिवचो कित्याक तेणी घेवपा जाय आमकां कॉस्ट चड जाता मार्केटां वचपा आनी हायवेचेर बसताय तांकां तितली गिराकूय जायना ती उत्ताय आनी तेंगेली पिड्यार जाताय लॉस जाता आमकां एक मार्केट फेडरेशन मागलोलें आमगे पिकआउट जाता ती इंकपाक म्हणून घालची म्हणून आमकां दिवची म्हणून आमी डायरेक्टराक घेवन येयले सरपंच हाडलो MLA हाडलो दाखयलें पूण अजुनूय आमगे मार्केट फेडरेशन करपाक जालें ना कित्याक आमचो लोक इतलो आसा तो आख्ख्या वेर्ना स्ट्रेचाचेर रस्त्याचेर हायवेचेर बसून ते इंकता आनी भिरांत दिसता हे लोकांची आनी घेतोल्याची तांकां एक्सिडेंट जायन कितें जायत पूण हेच्या पयले जायते एक्सिडेंट जाले म्हाका पंचायता कडेन MLA कडेन मागलोलें आसा आमकां सेपरेट जागो दिवचो म्हणून 3 जाग्यांचेर नागवा जंक्शनाचेर कासावलीं जंक्शनाचेर सेनावलीं जंक्शनाचेर थळावे शेतकी अधिकारी म्हणटात WRDन शेतकारांक उदकाची वेवस्था करपाक जाय आमी शेतकऱ्यांक बियां दिता 50% सबसिडीचे एक्चुअल रेट आसता 16,000 किलो पूण आमी सरकार 8,000 दिता तांकां आनी दुसरें आसता तांकां हे शेतकऱ्यांक खूब प्रॉब्लम आहा कित्याक ते डिस्टिलेटींग करून केल्यार तांकां खूब उदक मेळटलें तें आतां उदक सुकता उदक मेळटलें जाल्यार 2-3 पाटी पीक जास्त मेळटलें तांकां आनी हांव मागता हें WRDन हें तें मनान घेवन हें तें डिस्टिलेटींग केल्यार तांकां फुडल्या वर्साक तांकां पीक जास्त घेवपाक मेळटलें प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील गेमीचे निमाणे 6 मिनटात गोल करून प्लाझान चर्चिल ब्रदर्साक नेरोफा FCचेर 2-1 जैत जोडून दिले आनी आय लिगात चर्चिल परत दुसऱ्या सुवातेर आयले देवाची साथ आनी प्लाझाच्या गोलाक लागून जैत मेळ्ळें म्हणून कोच गिगून खोस उक्तायली 84 मिनटां मेरेन नेरोका 1 गोल लीड आशिल्ले आनी चर्चिलाच्या फॅन्सांचेर टेन्शन आशिल्लें तेन्ना प्लाझान 2 गोल मारून चर्चिलाक नाट्यमय जैत जोडून दिले हे जैत खूब म्हत्वाचें म्हूण मॅन ऑफ द मॅच प्लाझा उमेदीर What's in my mind is just to win the league. That's in my mind. Every game is important. It doesn't matter who scored, but as long God give me the opportunity and the strength to score. Do you think that कोच गिग्यू म्हणटा प्लाझाच्या रुपान देव पावलो You must have patience until finish the game. I am very happy because I work with these players. Every player, and local and foreigners, special. They did all for the game, for the results, and I am very happy for the results. Very happy for the players because we were almost to lose the game. God and Plaza. Plaza. I cannot tell about him win alone because all the players work. But Plaza is in the moment decisive. It's in where must be. And this is very good, and for that I love you. I love him too much. गेमीच्या हाफ टायमार CEO वालांका आलेमावान चर्चिल ब्रदर्स फॅन क्लब लॉन्च केलो प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू आनी शिरीष कुंकळकार म्हापशेची फामाद बोडगिणीची जात्रा सुरू बोडगिणीचे बोडगेश्वराचो 14वावो जत्रोत्सव जागृत आनी आंगवण सांगण्याक पावपी म्हूण बोडगेश्वराक लोक मानता म्हापशेकाराचो तो राखणो गोंयचे तशेंच गोंया भायलेय लोक मोठ्या प्रमाणात ह्या जात्रेक येतात बोडगिणीची फेरी फामाद बोडगिणीची बोडगेश्वराची जात्रा
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.